गोंयांत अनु पर्यटकांची सुक्ती, हॉटेलवाले आणि व्यावसायिकांनी उक्तायल्या खंत. गोंयच्या व्यावसायिकांक आता आदार फकत देशी पर्यटकांचो. दिगंबर कामतीच्याच कार्यकाळात वळयले म्हादयचे उदक, ताका लागून 48 वरां भितर राजीनामो दी म्हणून सांगपाचो काँग्रेसीक ना कसलोच हक्क. प्रमोद सावंतान दिली काँग्रेसीक सणसणीत जाप. गोंया वटेनच लागतलो सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल, मुख्यमंत्र्याचो आत्मविश्वास. नागरिकत्व सुधारणा कायदो नागरिकत्व दिवपा खातीर न्हय नागरिकत्व कोचून घेवपा खातीर. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान दिली गोंयकारांक गवाय. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशांतल्यान पिडेस्त अल्पसंख्याकांचेर जातात अन्याय, गोयलाचो दावो. फोण्या हजारावयर लोकांनी एकठांय येत सीएए केलो विरोध. जात धर्माच्या नावान करू नाकात भेदभाव, जाल्यार एक्सार आणि मोगाक दियात पालव. गोवा आणि दमणच्या आर्च बिशपान केले आवाहन, बिशप पॅलेसीत मनयली क्रिसमसाची परब. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत पर्यटनाक फुडार कितें? पर्यटनाचेर अवलंबून आसलेल्या गोंयच्या वेवसायिकांचे म्हणणे अनु भायल्या देशांतल्यान येतल्या पर्यटकांचो उणाव दिसून येयला. खास करून थॉमस कुकान आपली विमान सेवा बंद केल्या उपरांत हें खरपणान जाणवलां. गोंयांतल्या वेवसायिकांक आतां आस्त उरल्या ती देशी पर्यटकां कडल्यान. गोंयच्यो दर्यादेगो जरी पर्यटकांनी भरलेल्यो दिसल्यो तरी तेंच्या कडल्यान गिरायक जायना अशें तेंचें म्हणणें. वेवसायिकांच्यो हेचेर संमिश्र अश्यो प्रतिक्रिया आसात. पोरू परस अनूचो पर्यटन मोसम गोंया खातीर मंदीचो गेल्ल्याचें दिसून येता. नोटबंदी, जीएसटी, म्हारगाय, बेकायदेशीर घडणुको, खून, बलात्कारा सारकिल्ल्या गुन्यांवांनी जाल्ली वाड आनी ट्युरिस्टांची पुलीस आनी टॅक्सीवाल्या कडल्यान जावपी पिडणूक हेका जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. रशियेंत सध्या अर्थीक मंदी चल्ल्या, तेका लागून रशियेंतल्यान येवपी पर्यटकय खूबच उणावल्यात. पूण थॉमस कूकची सेवा बंद जाल्ल्यान युरोपांतल्यान येवपी पर्यटकांचेर व्हडलो परिणाम जाल्ल्याचें सगळेच मान्य करतात. जीएसटी म्हणू नाकाय, डिमॉनिटायझेशन म्हणू नाकाय, हर हितून लोकांक मार बसलो. लोकां कडेन पयशे ना आनी लोक येतलो गो गोंयांत. काळंगुटान आनी एक मेजर एक प्रॉब्लम जाता म्हटल्यार ट्रॅफीक पुलीस. काम बरें करता पूण तूं पयशे जाल्यार तांकां तुवें तिंगा बांदोड घालचे स्टॅच्यूसीन वच, एक पावल मारले तुका मोटरसायकल स्टार्ट मारली तो तुका धरूंक लागता. लोक खूब आहा बट ह्यो लोक तुका बिजनस दिवपाचो लोक न्हू. बीच बोल्लेलो आहा पूण बिजनसाचो लोक कोण ना, पयशेय मोडपाचो लोक हिंगासर कोण दिसती पडना. तूं लायफ गार्डा बरोबर एक पुलीस दवरूप कंपल्सरी आसपाक जाय. कित्याक लायफ गार्डांक ते आयकना. काल पूर एका लायफ गार्डाक तिंगा मारलो तेणेन 8-15 जाणांनी. सो तेवूय तुका रिस्क घेवंक मागना. तेल वाडल्या आनी परतून कांदे म्हारग जाल्या, 150 रुपीज केजी जाल्या. ताका लागून कस्टमरय येयना, कस्टमरांक त्रास करता ट्रॅफीक पुलीस म्हणटा. गेल्या वर्सा मातशे बरे आसले, तेच्या आदल्या वर्सा आनी बरे आसले. ह्या वर्सा कांयच ना आमचे कडेन कस्टमर. आनी हांगासर पयले इलिगल एक्टिविटीज इतल्यो वाडलेल्यो आहा, ताका लागून गूड डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट म्हणजे ज्यो फॅमिली वांगडा पळय येताले ते आयज 80 to 90% बंद जाल्ले आहा. जे भायले घाटी पळय आहा ते चेन स्नॅचिंग करतात, गॅस्टाचे बॅगां मारतात. गोंयांत ट्युरिस्ट कित्याक येतलो? सद्याक सिजनाच्या टायमार आयज 27 आहा आमी. 27 आयज ट्युरिजम गाडयो पळय सगळे रेंटा कार, थोड्यो घरां आहा, टॅक्सी घरां आहा, बिजनसूच ना. उत्तर गोंयांत कळंगूट दर्यादेग हरशीं पर्यटकांनी उपाट भरिल्ली दिश्टी पडटा. पूण अनु कळंगुटे बरोबर मोरजी आनी आशवेच्या दर्यादेगांचेर उण्या प्रमाणांत पर्यटक येयल्ले दिसले. ह्या दर्यावेळांचेर चड करून रशियन पर्यटक येताले. शेख धनी एकूण परिस्थितीचेर कितें सांगतात पळयात. सनबर्ना खातीर खुबसो क्रावड येता. तो क्रावड जाल्यार आयज बिलकुल दिसना. तुम्हाला हांगाल्यान रस्त्यार येवपाक कनेक्टिविटी ना. आमकां एक रस्तो तरी दिवचो. देशा भायले पर्यटक दक्षिण गोंया परस चड करून उत्तर गोंयांत येतात. पूण हे खेपे दक्षिण गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर स्थलांतरितांचो उपद्रव आनी उणी सेक्युरिटी आशिल्ल्यान पोरू परसय उणे पर्यटक येयल्ल्याचें वेवसायिकांनी सांगलें. पळयात. न्यू इयर आनी क्रिसमसा विकेंड पडले तरी पासून क्रावड उणो. इंडियन येस जाल्यार भोंवताली बिचीचे पार्किंग मेळना. सो आतां क्रावड उण जाला. वयता हितून तालांव हेल्मेट घायना तांकां आनी येलो नंबर प्लेट चोयल्याकूच तालांव स्टार्ट जाता. आनी थॉमस कुकूय बंद जालो. सो फॉरेनरूय येवपाक सामकी उणें. आमगे रेग्युलर गेस्ट येताली हितून बसता ती पासून. सेकंडली गेस्ट आय थिंक सेफ ना. हिंग कोण टॅक्सी चोवन कोणाकूय नागयताय. इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून डेव्हलप जालें ना. पार्किंग फॅसिलिटीज नाय, टॉयलेट फॅसिलिटीज नाय, चेंजिंग रूम नाय.
आमच्या खबराकार मोर्जे आणि कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार, संदीप कामुलकार आणि कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. निकतोच पास जाल्लो नागरिकत्व सुदारणा कायदो भारतीयांच्या नागरिकत्वाक कसलोच बादिकार जावचो ना, केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान सांगला. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात पिडणूक जातल्या हिंदू, सीख, क्रिस्तांव, जैन, बौद्ध आणि पारशी लोकांकच भारतात नागरिकत्व मेळटलें अशें ताणें सांगलें. मजगतीं फोंड्या सुमार 1000भर लोकांनी नागरिकत्व सुदारणा कायदो आणि नागरीक नोंदणीच्या विरोधात निषेध सभा घेतली. पियुष गोयल म्हणटा, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशांतल्यान पिडेस्त अल्पसंख्याकांक भारतात नागरिकत्व मेळटलें. त्याच्या फुडें वचून ताणें सांगलें, पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतलेले नागरीक भारतात रावपाक सोदतात जाल्यार त्या गोंयकारांकय सरकार येवकारच दिता. मडगांवां बिरेस्तारा जाल्ले सभेत गोयल उलयतालो. The religious minorities in these three countries who were being persecuted in these three countries, against whom there were severe challenges, there were severe atrocities. So I think that it's very, very unfortunate if anybody is trying to make any such allegations whatsoever. And I'd like to reassure every citizen of Goa who was a Portuguese citizen that he is safe, secure and most welcome in Goa and in India. मजगती नागरिकत्व सुधारणा कायदो आणि नागरिक नोंदणीच्या कायद्याविरोधात बिरेस्तारा फोंड्यात जाहीर सभा जाली. हजारांवयर लोक हे सभेक हजर आसलो. ते सेक्युलर आमचे इक्वलिटी कायद्याचे फुडें आमी सगळे एक, हांगसर डिस्क्रिमिनेशन ना. मागीर तशेंच आमी रिलीजन, कास्ट हे ते आमची दुखना. आमचे डेमोक्रेसी, लोकशाहीची आणि आमची जे भारताची घटना आसा ती सगळ्या लोकांक घेवन बरोबर वचपाची. हे सरकारान जे करून दवरलेले आसा ते आतां बंद करपा जाय, तेंचे रिवोक करपा जाय. ती पळय CAA पास केल्ली आसा ती रिवोक केल्ले बगर आख्खे देशात लोक घरान वचपाना आता रेगुलर करतले अशें. पूरे मुल्क के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम का इशू चल रहा है, ये CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, या NRC है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप है, या NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब का एक ही मुद्दा है. इन तीनों का एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को या दलित कम्युनिटी को या जो पिछड़े तबकात के लोग हैं इन लोगों से शहरियत छीन लिया जाए और शहरियत छीनने के बाद इनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए, फिर इनसे गुलामी कराई जाए. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कर्नाटकातले काम दिगंबर कामतीच्याच काळात जाल्लें. तेणे वा गिरीश चोडणकरान 48 वरां भितर राजिनामो दी म्हण सांगपाची गरज ना. सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल जो मेरेन येना तो मेरेन विधानसभेत चर्चा करपाची आमची तयारी ना. आता मेरेन कर्नाटकान केल्लें काम कोर्टाचे नदरेक हाडपाचें काम आमी करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. सर्वोच्च न्यायालयात गोंय हारचेंच ना असो आत्मविश्वासय ताणें उक्तायलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक बरयल्ल्या पत्रांक लागून कोर्टाचो अपमानय जाता आणि कोर्टाच्या निर्णयाचेर त्यांचो परिणामय जावं येता. तेका लागून बेगोबेग एका दिसाची अधिवेशन आफोवपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन केल्ली, पूण मुख्यमंत्र्यान तिका न्हयकार दिला. म्हादयच्या विशयाचेर फुडलें पावल घालपा संदर्भात शुक्रारा ॲडव्होकेट जनरल आणि उदका स्त्रोत मंत्र्याबरोबर बसका आफयल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्यटकांक आडावपाची भाशा करप्यांक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी तेणी दिल्या. पळयात. जर कायदा हातान घेवपाचो जर केला आसत जाल्यार ताका योग्य ती शिक्षा जी आसा ही नक्कीच दाखयतलो हांव सांगता. आमी म्हादयच्या विशयाचेर म्हणजे काल WRD मिनिस्टर इज क्लियर कट ताणी वॉट द गव्हर्मेंट स्टँड आसतलो हो क्लियर केला. ओके, आणि त्याच पद्दतीन म्हणजे ताणें आपल्या स्टेटमेंटानूय म्हटलं म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां MOF मिनिस्ट्रीच्या अगेन्स्ट सुद्दां जर आमकां फायल करचें पडलें जाल्यार वी आर रेडी टू. म्हणजे म्हादयच्या बाबतींत जेंच्यांनी उदक वळोवपाक दिलें तेणी आमकां शाणपणां सांगपाची गरज ना. दिगंबराक वचून विचारात 7 ते 12 हेच्या मदीं उदीक जर वळयलां आनी जर नालो मारला पळय रे हो तेज्या कार्यकाळान मारला, त्या खातीर तेणी शाणपणां म्हाका सांगपाची गरज ना. एक्चुली प्रॅक्टिकली जर डिगींग जो केला हे तेज्या टेन्युअरान केला. हे जर तेणी स्ट्रिक्ट केल्लेंच आसत जाल्यार तें जावचें नासलें. खातीर तेणी शाणपणां आनी तेणी वेगळें अधिवेशन घे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी करपा खातीर पुराय कॅबिनेट आनी सरकार जें आसा हें सक्षम आसा. आनी उदीक वळयलां हय आमी म्हणटा की तांच्यांनी वळयलां तें वळोवपा खातीर फाटलें काँग्रेस सरकारूच जबाबदार आशिल्लें, तांच्या कार्यकाळांत जालां. आनी वीथ फूल प्रूफ आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे वी आर सबमिटींग वीथ अ फूल प्रूफ फॉर द MOF मिनिस्ट्री ऑल्सो.
म्हणजे सगळे त्याचे प्रूफ जे आसा जे आमचे कडेन आसा आमी सबमीट करता आनी तेंय सांगलां आमी हॅन्स फोर्थ म्हणजे आमी सुप्रीम कोर्टान पूर्णतः आमची बाजू जी आसा ही भक्कम रिती आमी मांडलेली आसा आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या बाबतींत आमी खंयसरूच म्हणजे अर्चनासून आमी तडजोडूय ना आमची जे ते म्हणटात की म्हादईचें उदक फक्त सगळे आमच्या वचून मांडवीन मेळटा बट ताज्या खातीर गोंय सरकारची ऑलरेडी 46 काय कितले आय डोंट नो एक्झॅक्टली द फिगर म्हणजे डॅम्स जे आसा हे खरें म्हणजे बांदपाचें हें ठरिल्लें गोवोरमेंटाचें भितरल्या 6 धरणां बांदपा खातीर आमकां क्लियरन्सूय मेळिल्लो तेन्ना बट तें काम आमी जें एक्सपर्टायट करता म्हणजे आमकां ते उदकाची गरज आसा आनी आमकां तें उदक जाय ताच्या खातीर तेजेर बांदपी सकयल येवपी वेगवेगळी कडली धरणां जीं आसा ती आमी ऑलरेडी आमच्या WRD मिनिस्टराक आनी पुराय टिमीक इन्स्ट्रक्शन्स दिला वी वील एक्सपर्टायट इट म्हणजे तांकां इन लॉंग रन म्हणूंक जायना तुमचें उदक फक्त मांडवीन वता तुमचें उदक वेस्ट ना आमकां खरें म्हणजे सॅलिनिटी आनी ते सगळें आसाच बट ताच्याच बरोबर आमकां ज्या ज्या जाग्यार आमकां डॅम्स घालपाक जाय आसले पळय ते आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन म्हणजे आमकां ताजी कितल्या मोठ्या प्रमाणात गरज आसा आनी कितल्या पद्दतीन आमी बेगिनात बेगीन तें काम करपाक शकतले एक्सपर्ट हेजे कडेन आमी ओपिनियन घेवन वी आर फास्ट ट्रॅकिंग दॅट प्रोजेक्ट बट ट्रिब्युनल ऑर्डर जी आसा पळय न्ही ही अनलेस एंड अंटील सुप्रीम कोर्टांतलो निर्णय जाल्या शिवाय नोटिफाय जावंच शकना त्या तूं जें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे डिस्कशन आनी कितें जावंक ना अजून आनी जो पर्यंत हो निर्णय सुप्रीम कोर्टान आसा आनी आमकां जो पर्यंत विश्वासान घेयना तो पर्यंत आमी ताचेर डिस्कशनाकूय तयारी ना आमची टील नाव तांच्यांनी ताचेर स्टे दिवंक ना बट वीच इज द पेंडींग नाव वी आर आस्किंग टू गिव द स्टे ऑन दॅट आवर एजी इज प्रेसिंग द सेम थिंग Of course. This time we are trying. Yes, right. We are asking for the interim stay on that award. We are pressing that. जे आमचे हक्क आसा त्याच्या खातीर जे कितें कन्फ्युजन क्रिएट जाला तें क्लियर करून घेतलें अशें आमचो सगळ्यांचो फेज आसतना कोण हे लोक म्हणणारे की तुमी 48 तासां भितर तुमी रिजायन जाय हें जालें ना जाल्यार तें जालें ना जाल्यार फिलीप नेरीन वस्तुस्थिती सांगिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची फटिंगपणां उक्ताडार येयल्यात अशें म्हणत गोवा सुरक्षा मंचान प्रमोद सावंत आनी ताच्या मंत्रिमंडळाक उजरावन काडला सरकारान गोंयकारांक फटयल्या अशें म्हणत गोंय सरकाराक एक्सपोज केल्ल्यान राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचें मंचान अभिनंदन केलां गोंय आनी कर्नाटक सरकारान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकराचेर खटलो घालपाक जाय अशी मागणी सुभाष वेलिंगकरान केल्या पळयात मंचाचें म्हणणें आमचे राज्यपाल जे आसा गोंयचे सत्यपाल मलीक हांणी आतां पर्यंत गोंयांतल्या खंयच्याच राज्यपालान लोकल इशू बद्दल कन्सर्न दाखोवंक ना इतलो मोठो कन्सर्न ह्या राज्यपालान दाखयल्ले आसा म्हणून गोवा सुरक्षा मंच ताजो आभार मानता ताणें सरकाराक सुद्दां उजरायला आनी उगड्याचेर पाडला नॉर्मली राज्यपाल हे सरकारांची बावली आसता अशें आमी म्हणटात ह्या राज्यपालान दाखोवन दिलां की आपल्याक कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जे दिल्या हे स्वतंत्र मनीस म्हणून ऑपरेट करपा खातीर दिल्ले आसा हे आमच्या गोंयकारांक पयले फावट कळटा दुसरो जलसंसाधन मंत्री फिलीप नेरीन आज जो स्टेटमेंट दिला ताणें मान्य केलां की म्हादईचें उदक कर्नाटकान ऑलरेडी व्हेलें म्हणून आनी ताणें सांगलां ऑफिशियल लेवलचेर की ताजी एविडन्स आसा म्हणून तांचे कडेन पुरावे आसा इट इज ऑन रिकॉर्ड त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत आतां पर्यंत गोंयकारांक फटाशो मारतालो एकही थेंब नेवू देणार नाही म्हणून सांगतालो ही फटिंगपणां सावंतान करपाचें सोडचें हाज्या फुडें आतां 12 जें कितें बांदतात तें सुद्दां तांच्यांनी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा एप्रूव करपाचें ठरयिल्लें आसा हें सगळें सावंताक आनी मिनिस्टरांक खबर आसा सारवासारव करता फिलीप नेरी की सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा आमची केस आनी लवादा समोर पेंडींग आसा ट्रिब्युनला समोर पेंडींग आसा तांचो रिजल्ट हो फायनल जो आसा तो खरो रिजल्ट आनी त्या मुळे ह्या पत्राक किंमत ना ह्या पत्राक जर किंमत जर ना जावडेकराच्या जाल्यार मदीं एबेयन्सान दवरला म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपलीच फाट जी थापटून घेतली आनी सगळ्या मंत्र्यांनी ताजें अभिनंदन जें केलें तें कित्या खातीर हांकां तोंडाचेर आपटिल्या जावडेकरान कर्नाटकान जें एफिडेवीट दिलां ज्या आधाराचेर सुप्रीम कोर्टान
स्टे दिला कर्नाटकाच्या हाका, तें खोटें दिलां, तें एफिडेवीट हें फॉल्स एफिडेवीट दिलां. खरें म्हणजे केंद्र सरकारान आनी गोवा सरकारान ताजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घालपाक जाय आशिल्लो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, श्यामचारी आणि अनिकेत नार्वेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 7 जानेवारीक विधानसभेचे खास अधिवेशन जातले. हे अधिवेशन म्हादयच्या विशयाचेर आफोंक ना, जाल्यार राखीवतायेचें विधेयक पास करपा खातीर घेतले. तशेंच गोंय राज्य सहकारी बँकेतलो आपलो वांटो फुडल्या 5 वर्सां मेरेन चालू दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जालो. हे बँकेत गोंय सरकाराचो 20 कोटी रुपयांचो हिस्सो आसा. शेअर कॅपिटल्स जे आशिल्ले आमचे विथ द गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक वी हॅव कंटिन्यू फॉर अनदर फॉर द 5 years, कारण म्हणजे ह्या वर्साचे ते आमकां रेडिमेंट करून परत दिवपाचें आशिल्लें. गोवा स्टेट बँक ही स्टेटीची अपेक्स बँक्स आसा विच इज अप्रॉक्सिमेटली 20 crores of rupees विथ द गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स. वी आर कंटिन्यूइंग दॅट फॉर आनीक तांकां 5 वर्सां दिता, आनीक 5 वर्सांच्या उपरांत परत हे म्हणजे परत घेवपा खातीर सुरू जातली. ऑन 7th January वी आर टेकिंग द स्पेशल असेंब्ली which is only for the reservation bill which is passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, SC, ST and Anglo-Indians. This is continued for another 10 years. Okay, ते आमकां 10th January च्या पयलीं पास करून धाडपाक जाय आशिल्लें, सो दॅट ताच्या खातीर ही फावटीची 7 जानेवारी खातीर जातली. मॉर्निंग सेशनान राज्यपालांचें अभिभाशण जातलें आनी आफ्टरनून सेशनान आमी हे बिल जे आसा पळय जे राज्यसभेन पास जाला. जात, धर्म, रंग वा लिंग भेदावेल्यान मनशा मदीं फरक करूंक फावना. सगळ्यांनी एकसर दाखयत शांतिकायेन आनी मोगान रावप काळाची गरज. गोवा आनी दमणचो आर्चबिशप फिलीप नेरी रॉड्रिग्साची ही उतरां. मोग आनी एकसराची बेस बरी देख म्हटल्यार आमचें सुपुल्लें गोंय. पुराय देशान गोंया कडल्यान शांतिकाय आनी एकसराची देख घेवची असो उलोय ताणें मारला. दर वर्सा प्रमाण अंदूय ख्रिसमस आणि नव्या वर्साक येवकार दिवपाचो सुवाळो आल्तिनोवेले बिशप पॅलेसीत जालो. लोकां मुखार केल्ल्या भाशणांत गोवा आनी दमणच्या आर्च बिशपान मनीसपणाचेर भर दिलो. मनीस जाती खातीर मोग आनी एकचार भोव म्हत्वाचो आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. ह्या सुवाळ्याक राज्यपाल सत्यपाल मलीक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आमदार, राजकीय फुडारी आनी थळावे लोक हजर आसले. Greet each other with a namaste several times a day, not looking at whether the other belongs to our cultural, linguistic, ethnic or religious group. Anything that vitiates the genuinely Indian spirit can damage the centuries-old secular fabric of our nation and sometimes cause disturbances and flare-ups that can mar the peace and the tranquility among its citizens. In Hinduism, God is considered as a Karunamai, the very personification of compassion. The attitude of compassion or Karuna in Buddhism, of Ahimsa in Jainism, of Daya in Sikhism, and of Rama in Islam all point out to what unites us behind all the social, cultural and religious differences that we have allowed to tear us apart and to govern and color our dealings with one another. Maybe for the 16th year in succession that the church in Goa will be always ready to extend an intelligent collaboration to the government in the building of a society that sincerely and genuinely promotes the integral development of the human person. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याक जावपी विरोध हो आदींच रचलेलो कट. गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार म्हणटा, कलम 370 आनी राम मंदिराचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो निकाल तांकां पचोवंक ना. देखून हे कट्टर मानसिकतायेचे लोक आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याक विरोध करतना हिंसा करतात अशें वेलिंगकाराचें म्हणणें. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातल्या मुस्लिमांचो तुमकां पुळको येता जाल्यार त्या देशांनी वचून त्यांच्या हक्कां खातीर लढात अशें आव्हानय वेलिंगकारान मानवी हक्क संघटनांक दिला.
ह्या 3 देशांतल्या मुस्लिमांचेर जाता तोच फकत अन्याय आनी बाकीच्यांचे कितें असोय त्याचो प्रस्न. पळयात वेलिंगकराचें म्हणणें की 2 निकाल जे आसा आनी डिसिजन जी आसा ती तांकां अशें दिसता की आमकां जाय तशी जाली ना. राम मंदिर डिसिजन आसा, कोर्टान जो निकाल जो दिलो तो कोर्ट सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निकाल जो आसा तो आसा. आनी दुसरें 370 जे काडून उडयलें ताज्या बद्दल जो खंय तरी संताप व्यक्त जाता एक्स्ट्रीमिस्टांनी, अतिरेक्यांनी, नॉर्मल मुस्लिमांनी न्हय, त्या अतिरेके आतां फ्रस्ट्रेशन काडपा खातीर तांच्यांनी एक म्हयनो प्री प्लॅनिंग केल्ली हें लक्षांत येता. आतां धरल्या सगळे कडेन पळया तांचे व्हिडियोज अवेलेबल आसा तांचे. त्या व्हिडियो वयल्यान लक्षांत येता की तांच्यांनी शस्त्रांचो सांठो केल्लो, स्फोटकां जीं आसा एक्सप्लोजिव्स तांचो सांठो केल्लो, उजो लावंक जाता अशें मटेरियल सांठोवन दवरलेलें अशें पोलिसांक मेळिल्लें आसा ठिकठिकाणी. आनी म्हणून सिस्टमॅटिकली प्री प्लॅनड पद्दतीन ही हिंसा घडोवन हाडली हांगा. आर वी डिमांडींग ह्युमन रायट्स फॉर दॅम? ज्या देशान हिंदूंक, क्रिश्चनांक, बुद्धांक, पारसींक, जैनांक सगळ्या प्रकारचो हॅरेसमेंट केलो वता तांच्या खातीर ह्युमन रायट्स लागू ना. आनी ह्युमन रायट्स फक्त ह्या 3 मुस्लीम कंट्रींतल्या मुसलमानां खातीर लागू आसा अशें ह्युमन रायट्सवाल्यांक जर दिसता जर आसात जाल्यार त्या ह्युमन रायट्सवाल्यांनी पाकिस्तानान, बांगलादेशान आनी अफगाणिस्तानान वचचें तांच्यांनी आनी थंय तांच्यांनी काम करचें ह्युमन रायट्साचें तांचें. थंयच्या मुसलमानाचेर जर थंयची मुसलमान गव्हर्मेंटां जर अन्याय आनी अत्याचार करतात जाल्यार. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. फातर्प्याचे शांतादुर्गा कुगळकारणीची जात्रा गोंयभर फामाद. अंदू ही जात्रा मंगळार 31 डिसेंबरा सावन ते आयतार 5 जानेवारी मजगती जातली. फातर्प्याच्या शांतादुर्गा कुंकळकारिणी देवस्थान समितीन पत्रकार परिशद घेऊन 31 डिसेंबर ते 5 जानेवारी मजगती जातल्या कार्यावळींची माहिती दिली. कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हण पुलिसांचो चोख बंदोबस्त दवरतले. तशेंच एक पुलीस आउटपोस्टय आसतलो. सगळे कडेन CCTV कॅमेरे बसयतले. हे 6 दीस वेगवेगळ्यो धर्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटले. देवस्थानाचो अध्यक्ष नितीन देसायन माहिती दिली. तुम्ही पयले आसतले लास्ट 10 वर्सांनी जायते डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आमच्या ह्या परिसरांत. तेचे भितर एक दिपस्तंभ जो साऊथ इंडियेक सगळ्याच्यान व्हडले दिपस्तंभ जाले आसा. आनी ही जात्रा करपाक आमी आतां अरेंजमेंट म्हणल्यार आमी एंटायर जो कॅम्प आसा आमचो देवस्थानाचो अंडर CCTV कॅमेरा येतलो, इन्क्लुडींग द पार्किंग एरिया सगळी CCTV कॅमेरा येतली. स्पेशली एक पोलीस आउटपोस्ट आमी रिक्वेस्ट केला PIF तो सेटअप जातलो आमच्या ऑफिसान. फायरमॅन आसतले आनी जे CCTV कंट्रोल जो आसा तो सगळो हिंगा आउटपोस्टाचेर आसतलो. एंटायर टोटल अरावंड 50 कॅमेरास आसतले टेम्पलांनी सोडून भायर हितून कॅम्पसां. पार्किंग जो एंट्री एक्झिट पॉयंट आहे सगळी तितून कवर जातले. अरावंड 50 कॅमेरास विल बी मॉनिटर विल बी देयर इन द आउटपोस्ट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयच्या भुरग्यांक गुरुकुल पद्दतीन कलेचें शिक्षण दिवपा खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो यत्न आसा. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. प्रणाम फाउंडेशनान घडोवन हाडलेल्या कथ्थक कार्यशाळेच्या समारोप सुवाळ्यात मंत्री उलयतालो. आमचं पण एक मानस आहे की गुरुकुल पद्धतीप्रमाणे ही डान्स अकॅडमी सुद्धा गोव्याच्या संबंध मुलांसाठी या गोव्यामध्ये आपण रुजू करू इच्छितो. त्यासाठी आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याच्या पाठीमागे आहे. मला वाटतं आणखी 2 वर्षाच्या आत गुरु संकल्पना जी आहे ते आपण पुढे आणणार आहोत.
FC गोवान चेन्नईन FC पंगडाक 4-3 गोलांनी हारोवन गुणतक्त्यात पयले सुवातेर उडी घेतल्या. उमळशीक वाडोवपी ही मॅच बिरेस्तारा चेन्नईत जाली. पहिल्या अर्दात 3-0 गोलांनी आघाडीचेर असलेल्या FC गोवा पंगडाक जैत मेळोवपा खातीर दुसऱ्या अर्दात यजमान पंगडान खर आव्हान दिलें. स्टार स्ट्रायकर फेरान कोरोमिनासान दुसऱ्या अर्दात केल्लो गोल FC गोवा खातीर निर्णायक ठरलो. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.